आदराची माई तुंगे माई मोगाली पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार. लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हे मात जाणो जायात, खंयच्याय वक्तार चोर येतलो आनी घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावावीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरांक सोमेस्तांकूय तूं ही वपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वक्तार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या घराब्याचेर सत्य दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता ते वेळार आपलें काम करीत आसतना ताका मेलो तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांब नाय करता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकरणींक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी तो नकलो आसलेले घडयेर तो चाकर दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशा बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पालूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोट्टेचो मार पडटलो. ती कितें ती नकलो आसलेल्याक तांच्या कर्तुत्वांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोट्टे पडटले. जे कोणाक चड दिल्ले आसा ताचे कडचे देव चड मागतलो आनी जे कोणाक चड पातयेल्ले आसा ताचे कडचे देव चड घेवंक रावतलो. देवाचें उतर हें.